ओल्ड गोवा मिड डे मील सप्लायरांच्या महिलांक सरकारान पैसे दिवंक ना आणि सरकार तांकां कंत्राटा वयल्यान काडपाक सोदता असो आरोप करीत गोयच्या महिला बचत गटांच्या बायलांनी गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायाक मेळून कागाळ केली। येवपी विधानसभेच्या अधिवेशनात हो मुद्दो मांडटलो आणि तांकां न्याय दितलो अशें आश्वासन विजय सरदेसायान ह्या महिलांक दिलां। ऑल गोवा मिड डे मील सप्लायर्स म्हणून बायल्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप ज्यांकां गोंयच्यो मिड डे मील सप्लाय करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट सरकाराचो आसा यांका सरकारान पैसे दिवंक ना इतलो तेंप आनी जो सरकार आतां तांकां काडूंक सोदता ह्यो बायल्यो म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ल्यो आहात। सारांश जर काडलो जाल्यार जो सरकार गोंयकारांक स्वयंपूर्ण आनी आत्मनिर्भर करपाचें उलयता तो सरकार गुजरातच्यान भायल्यान इम्पोर्ट करून हाडटा एक एजन्सी, जी एजन्सी गोंयच्या बायलांक अनएम्प्लॉयड करतली आनी तांकां आमच्या गोंयच्या बायलांक अनएम्प्लॉयड करपाक सरकार ताका आदार दिता। आमच्यो बायल्यो ह्यो स्थानीक आहात हांगाच्यो गांवांतल्यो जी वळखतात भुरग्यांक सप्लाय करतात ते जेवण, ते बायलांचो कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो 1 वर्साचो, भायलो येता ताका 15 वर्सांचो। सो ताका तेजे बैठाण हे सगळें इस्टॅब्लीश करपाक कोणाचो तरी भायलो बिझनेस इस्टॅब्लीश करप एट द कॉस्ट ऑफ गोंयकार्स। दिस इज वॉट वी कॅन समरायज दीस एज। हो इश्यू रेज करचो असेंब्लीन म्हणून ती म्हजे म्हऱ्यान आयल्या। आमचो पक्ष हो इश्यू रेज करीत आहा डिपार्टमेंटा कडेन। हांव हो इश्यू असेंब्लीन रेज करतलो आनी दाखोवन दिवपाक ट्राय करतलो जो अन्याय गोंयकाराचेर जाता तो। सो जो सरकार आज खरो आपल्या लोकां खातीर आसपाक जाय तो गोंयकाराक कसो भायर ओडून भायल्यान हाडून हांगा एक धाकटे बिझनेसान इस्टॅब्लीश कसो करूंक सोदता ताजें एक परफेक्ट एग्जाम्पल हें एक्सपोज करपाची गरज आहा आनी हांव हें करतां।